तुम्ही खंयचोय सांत घेया वा सांतीन घेया, तांच्या जिवितान सायबिणीचें भक्तीपण असलें तुमकां दिश्टी पडटा. आमचोच जेद्वीत सभेचो स्थापक घडणार सांत इनास लोयोला, ताच्या जिवितान सायबिणीचें कितलेशें भक्तीपण असलें. हाका लागून निमाण्यो आंगवणो जेद्वीत चडश्यो सायबिणीच्या फेस्ता दिसा करतात. आतां हे सायबिणीचें भक्तीपण आमकां कित्याक गरजेचें तें आमी समजून घेवया. वय आमी देवाक पयलो मान दिता, हें सगळें बरें आसा, पूण देव आमकां इल्लोसो पयस उरता. कित्याक ताका आमी पळोवंक ना, आमी जेजूकय पळोवंक ना. म्हणजे जेजू म्हणजे कसो आसलो तें आमी फकत वाचून जाणाव, तितलेंच. आमी ताका पळोवंक ना, आमी ताका आयकूंक ना, आमी ताका आफडूंक ना. तशें सायबीण मायकूय आमी पळोवंक ना, पूण ती मनीस जाल्ल्यान आनी ती एक आवय जाल्ल्यान सायबीण माय अशी आसली म्हूण आमकां कळटा. कित्याक आमी आमच्या आवयक पळयलां, आमी आमच्या आवयच्या हुस्क्यार व्हड जाल्या. सायबीण मायचें भक्तीपण आमकां गरजेचें, कित्याक ती आवय जाल्ल्यान, आमी तिची भुरगीं जाल्ल्यान आमकां कितें गरज आसा तें सगळें ती समजून घेता. ल्हान भुरगीं आसात पळया, तांकां कितें जाय, कितें जालें, ती कोणा लागीं वेतात? बापाय लागीं वेतात पयलीं? ना, आवय लागीं वेतात. आवय लागीं भुरग्याचो संबंद चड लागशिल्लो आसता. म्हणटच जेन्ना आमी सायबीण मांये कडेन वेता, ती आमकां जेजू लागीं व्हरता. म्हणजे सायबीण माय एक आमचो आदार कसो. तिच्या आदारान आमी जेजूक चड लागीं पावता. कित्याक तिणें जेजूचो शेवट पर्यंत पाटलाव केलो. खुर्सा मळान ती आसली आनी जेजू सर्गार चडून वेतच आपोस्तलां बरोबर ती आसली आनी पवित्र आत्मो देंवतना ती आसली. ती केन्ना ह्या संवसारांत सोंपली ताचो उल्लेख आमकां बायबलांत मेळना, पूण तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार व्हेली. हें सत आमी मानून घेता आनी तिची ती परब ऑगस्टाचे 15 तारखेर आमी करता.